कपट्यानो मळबाचे आणि धरणीचे लक्षण पारखूंक तुम्ही जाणान जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना कित्याक म्हणली जेजूची उतरां आयचे सुवार्थेंत जेजूचे शिकवणेचो सारांश म्हणयेत. प्रकृतींतली बदलावन वा लक्षणां पारखूंक आनी फुडल्या दिसांनी वा घडयांनी प्रकृतीन कितें जावचें आसा म्हणून सांगूंक मनीस हुशारगाय दाखयता. कपट्यानो म्हणून जेजून आपयतना तो खरेंच कितें तरी चूक दाखोवन दिता तें स्पश्ट जाता. चूक इतलीच, हो काळ पारखूंक सकनासली म्हणजे देवाचें राज लागीं पावलेलें पारखूंक सकनासलीच हांगासर व्हड चूक. हेर उतरांनी सांगचें तर तांचें धार्मीक मडकरपण वा दाड्डेपण जेजून दाखोवन दिलें. जेजूक स्विकार करूंक आनी देवाचें राज परगट करच्या ताका वळखूंक तांणी दाखयलेलें शेळेपणूच हांगासर हो काळ पारखूंक तांची सलवणी दाखयता आनी तांचें कपटपण सुचयता. रीण घेतलेलें लागचें, रीण पाटी दिना जाल्यार रीण दिल्लो सोडता. जेजूचे वपारींत रीण दिल्लो कोर्तीक वडीत तर पयशाक पयसो फारीक करचोच पडटलो म्हणच्यांत गूढ अर्थ आसा. कोर्तीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न करच्यांत वा रीण फारीक करच्यांत शाणेपण आसा. दैवीक संबंध एक दैवीक रीण आनी आमी रीणकारी. दैवीक संबंधांत आमी कोर्तीचे वाटेर आसाव आनी तुर्तान कार्याक देवून हे रीण फारीक करचें वा दैवीक संबंधांत राजी जावची गरज आसा. देवा राजाचें येणें पारखूंच्याक म्हणजे जिणी बदलूंच्यांत, जेजूक वळखूंच्यांत आनी दैवीक संबंधांत तुर्तान राजी जावच्यांत मात्र शिसपण दृढ जाता.